नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. परवरे शेनवारा राती सेल्फ एक्सिडेंटान 3 जाण सोंपले, 2 क्रिटिकल. पुलीस सांगता ते प्रमाण स्पिडीन आशिल्ले ईव्ही मोटारीचो कंट्रोल गेलो आनी ती झाडाक मोखली. मोटारींतले मेर्शेचे एबिगेल डिसोज, हणजूणचो वाल्द्रोफ डिसोज आनी पर्राचो शॉन फर्नांडीस तिगा गेली. हणजूणचे फियोना डिसोज आनी निनोश्का फर्नांडीस क्रिटिकल. नमस्कार. आम्ही सध्या आसा TVS शोरूम परवरी हेच्या फुडल्यान आनी काल रातचो एक असो एक्सिडंट जालो की 5 जाणां एके गाडयेन खंय तरी फॅमिलीगेर खंय तरी सेलिब्रेशनाक गेल्ली आनी ती घरा कडेन येताली तेन्ना तांकां हो रातचो अपघात जालो आनी तेतूनसून तेंचो 3 जाणांचो मृत्यू जालो. आनी काल आमकां अशी सोर्सा कडल्यान म्हायती गावली की रस्त्यारूय एक मनीस कोण तरी क्रॉस करपाक रावल्लो त्याचो मृत्यू जाला म्हणून. मात ही आतां गजाल अशी कन्फर्म जाल्या की तो कोण रस्त्यार क्रॉस करिनासलो, मात 3 जाण मृत्यू जाल्या ते सगळे एकेच गाडयेन जाल्ले. आनी तशेंच ते खंय तरी फॅमिलीगेर फंक्शनाक गेल्ले आनी ते घरा कडेन येताले तेन्ना हो तांकां एक्सिडंट जालो आनी तांचो 3 जाणांचो मृत्यू जाल्लो आसा. आनी तशेंच आतां आमी दाखोवंक शकता की कसो एक्सिडंट जालो आनी खंयच्या तेंच्यांनी झाडार मारले ते. हे तुमी म्हाज्या फाटसून आतां पळोवंक शकता की हे तुमी झाड पळयता, ह्या झाडार तेंच्यांनी गाडी मारली आनी तेंचो 3 जाणांचो मृत्यू जाल्लो आसा सद्या. आनी नेमकें कारण अजून तरी सद्या तरी कळोंक ना की कसो एक्सिडंट जाला तो. मात आमकां पळोवन येता की हे रस्त्यार जे मार्क्स आहा टायराचे तेचेर तरी कळोन येता की तो ओवर स्पिडींग आसलेल्या कारणान तेजो खंय तरी आउट ऑफ कंट्रोल असो ती गाडी भायर पावली आनी झाडार बसली. हेचेर पुलिसांचो फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. बुलेटा खातीर परवरच्यान नौकराज सलगांवकर. आदित्य एल1 कक्षा बदल्ल्या. पृथ्वीकडच्यान 22,459 किलोमिटरांचेर आसा. फुडलो मॅन्युअर 5 सप्टेंबराक इस्रोन अपडेट दिली. मिशन ट्रॅकार आसा. सॅटेलायट पृथ्वीच्या कक्षेत 16 दीस आसतलो. ते वटेन चंद्रयानाच्या प्रज्ञान रोवरान मिशन पुराय केलें. चंद्राचेर 15शीची रात जाल्ल्यान 22 सप्टेंबर मेरेन तो विसव घेतलो. उपरांत उठलो जाल्यार परत भोंवडेर. आदित्य एल1 यशस्वीपणान आपली कक्षा बदलल्या. पृथ्वीकडच्यान ते 22,459 किलोमीटर आसा. फुडलो मॅन्युअर 5 सप्टेंबराक जातलो, इस्रोन जाहीर केला. आदित्य एल1 हेल्दी आसा, बरे तरेन चलता. अर्थ बाउंड मॅन्युअर्साचे मदतीन पेलोड फायरिंग केल्या. आदित्य एल1 पृथ्वीचे कक्षेत 16 दीस आसतले. ताची कक्षा बदलूंक इस्रो 5 फावट जाल्यार 2 फावट एकाडेमीक संस्था इस्रोच्या आदारान पेलोड करतले अशें इस्रोन सांगला. ते वटेन चंद्रयान 3चे मोहिमेक विसव. प्रज्ञान रोवरान चंद्राचे दक्षिणी ध्रुवावेली म्हत्वाची अपडेट दिल्या उपरांत 21 दिसांचो आतां रोवराक विसव. चंद्राचेर 15शीची रात जाल्ल्यान 22 तारखे मेरेन प्रज्ञान रोवराची संशोधन मोहीम सध्या स्थगीत केल्या. 22 सप्टेंबराक रोवर उठलो जाल्यार संशोधन मोहीम परत सुरू. प्रज्ञान रोवरान बरी कामगिरी केला. ताका आतां स्लीप मोडात घाला म्हूण इस्रोन ट्वीट केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. JSW स्टील ओडिशांतलो जेजांग मायनिंग ब्लॉक सोडूंक शकता. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ब्लॉक सोडटना इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडेन फायनल मायन क्लोजर प्लान दिवचो पडटा. हो प्लान निमाण्या पावण्यार आसा. थंयचो ब्लॉक JSWन 110% प्रिमियमार घेतिल्लो. JSWन गोंयचे ऑक्शनांत अशेच 2 ब्लॉक घेतल्यात. JSW स्टील ओडिशांतली सस्टेनेबल नाशिल्ली जेजांग मायनिंग ब्लॉक सोडूंक शकता. JSWन हे मायनिंग ब्लॉक 2020चे सुरवातेक किमान डिस्पॅच स्थिती बदलूंक शकना जाल्यार चलयतले म्हूण ऑक्शनार 110% विकत घेतिल्ले. सुत्रां सांगता ते प्रमाण मायनिंग ब्लॉक सोडटना इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडेन फायनल मायन क्लोजर प्लान दिवचो पडटा. स्टील उत्पादन कर्त्यांकडच्यान ही प्रक्रिया निमण्या पावण्यार आसा. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ह्या मायनिंग ब्लॉकार हाय ग्रेडीच्यो थोड्योच सुवाती उरल्यात. ह्या आदी थंय रुंगटान वर्साक 12 मिलियन टन अशा मोठ्या प्रमाणात मायनिंग केल्ली. थंयच्या साबिक रानात स्टील उत्पादन करते आतांय अर्दी सामुग्री वापरूंक शकता अशें सुत्रां सांगतात. JSWन गोंयांतले मायनिंग ब्लॉक ऑक्शनात 2 ब्लॉक जिखल्यात. कुडणे आनी सुर्ला सोनशी अशे 2 ब्लॉक JSWन फाटल्या ऑक्शनात जिखल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या सगळ्या सिव्हील ते जिल्लो न्यायालयांनी मेळून 57,000 मायज केशी पेंडींग. 41,000 उत्तर गोंयांत, 16,000 दक्षिणेंतल्या कोर्टांनी. ते वटेन 153 कोटी मोडून मेर्शे नवे जिल्लो आनी सेशन्स कोर्ट. तशीच 18 कोटी मोडून मडगांवां सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्टाची बिल्डींग बांदता. दोनूय बिल्डिंगो फुडलो जुलय म्हणल्यार तयार. खासा रिपोर्ट.
गोंयांत सिव्हिल कोर्ट ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेळून 110 कोर्ट, उत्तरेत 63 जाल्यार दक्षिणेत 74 कोर्ट, तातूंत एक प्रशासकीय न्यायालय. सगळ्या कोर्टांनी मेळून आयच्या तारखेन 57,875 केसी पेंडिंग. उत्तरेत 41,165 जाल्यार दक्षिणेत 16,710 केसी. सगळ्यांत चड पेंडिंग केसी क्रिमिनल कोर्टांनी 28,143. ते उपरांत सिव्हिल कोर्टान 20,372 केसी पेंडिंग. सत्र न्यायालयात 2,467 केसी पेंडिंग. जिल्हा न्यायालयात 5,967 केसी पेंडिंग. प्रशासकीय न्यायालयात वट्ट 926 केसी पेंडिंग. राज्यात 13 कोर्ट डिजेबल फ्रेंडली ना. 170 कोटी मोडून 2 कोर्टांच्यो बिल्डिंगो बांदपाचें काम सुरू. मेरशे 153 कोटींचो नवीन जिल्लो आन सत्र न्यायालय उबारता. कोविड आनी हेर कारणांक लागून ताची डेडलायन 2019 वयल्यान 2024 केल्या. मडगांवां 18 कोटी मोडून सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्ट इमारत उबारता. दोनूय प्रकल्प पुराय करपाची डेडलायन जुलय 2024. ह्या पेंडिंग केशी भायर हायकोर्टांनी पेंडिंग आशिल्ल्यो केशी वेगळ्यो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. मंत्री गोविंद काब्राल आनी सुदिनान बसून महामार्ग रुंदीकरणाच्या इशूचेर एकामेका कडेन उलोवचें. तिगूय मंत्री वेगवेगळे उलयतात. सुदिनान ताच्या खात्यांत कितें चल्लां तें पळोवचें. PWTंत घुसपुचो न्ही. बॉम्बकारांचो सल्लो. बॉम्बा खंय बायपास शक्य ना. थंयची ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट जाल्या. ते बेटेन खोल्ले हायवे रुंदीकरणाक विरोध. थंय बायपास जाय. म्हाका हांकां जे काब्राल गावडे आनी हो आमचो धवळीकर उलयता पळय न्हू तांकां एक सांगपाचें, तुमी चायेक जेवणाक वांगडाच बसता. भायर जेन्ना बसता तेन्ना सगळे वांगडाच बसता. फक्त तुमी लोकां मदीं येता तेन्ना तुमी कोत्र जावन येता, लोकांक कोत्र करपाक. आतां हांव कितें म्हणटा, तुमी तिगूय जाण एक कडेन वांगडा बसा, एक प्रेस दिया वांगडाच, आमच्या खातीर तरी दिया, लोकां खातीर, आनी सांगा रस्तो जातलो तो फ्लायओव्हर जातलो, टिंट रोड जातलो काय तो वायड जावन जातलो. कित्याक तुमचे सगळ्यांचे हर एक दिसा हर एक चेंज जाता स्टेटमेंट. बीजेपी सरकार येयलो तेणी तिजो ते ऑर्चर्ड आसली ती जमीन सेटलमेंट झोनान घातली. ते मोठ्या मोठ्या लोकांनी ती विकत घेतली आणि हे विकत घेवपी जे लोक आसा हे सगळे त्यांच्या सरकारांचे घटक जावन आसा. आणि आयज खंय तरी जो रोड तेणी ऑर्चर्ड जमीन काडलेलो तो जमीन तेणी आयज सेटलमेंट केलो. ऑलरेडी तेजे प्लॉट केले. जर रस्तो बसून ना थंय प्लॉट केलो. तितून जवळ जवळ 5-6 मिनिस्टर इन्वॉल्ड आसा. इतले मजगती खोर्लेचे लोक रस्तो रुंदीकरणा आड एकठांय. बायपास करात म्हूण मागणी. कितले आमी मागले बायपास आमकां दी. कित्याक रिबांदा, चिंबेल, ओल्ड गोवा सगळे तुमी बायपास केले. ओल्ड गोवाक पावन मागीर खोर्ले तेंकला तेन्ना बॉम्बांक कित्याक ब्लॉक केले. हेय बी आमकां बायपास दिया न्हू. जर हायवे आमच्या गांवांसान पसार जाले जाल्यार असले अपघाती डेली ऑकरन्स जातले आमच्या गांवांत. असले अपघाती आमकां नाका. आमकां आमची घरां सांबाळपाक जाय, आमच्या मनशांक सांबाळपाक जाय. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. क्रिकेट मळार फुडें सरपी गोवा क्रिकेट संघटनेक आनी एक मान. BCCIची आमसभा पयलेच खेप गोंयांत जाता. 92वी आमसभा 25 सप्टेंबराक गोंयांत जाता. GCAचो सचीव रोहन गांवस देसाय सांगता. भारतांत फुडल्या म्हयन्यांत जावपा आशिल्ल्या वर्ल्ड कपाच्या फाटभुंयेर ह्या आमसभेक म्हत्व. वर्ल्ड कपाच्या तयारीचो नियाळ सभेत घेतले. गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत बोगस डेंटिस्टांचो धुमाकूळ. लोकांनी सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवचें. कागाळ करात मुख्यमंत्र्याचो उलो. कागाळ येना तो मेरेन खंय सरकार कांयच करूंक शकना. गोंयांत मेडिकल टुरिझम वाडोवपाचेर सरकाराचो फोकस. गोवा स्टेट इंडियन डेंटल असोसिएशनाच्या पणजेंतल्या कार्यावळींत तो उलयलो. The medical tourism, this is an important component for the state, and we are promoting the medical tourism. आणि ताका लागून the dentistry is one of the major part of the medical tourism. म्हाका दिसता at present आयच्या घडीक when I see the coastal belt, so many dentists are practicing. But एक गजाल चुकून म्हणजे माझ्या कडेन फाटल्या 2-3 कंप्लेनी आयल्यो म्हणून हांव मुद्दामून मेन्शन करता. That the few bogus doctors are also there. Those who are practicing at a coastal band. It is a responsibility of the you people. बऱ्याच जणांक दिसता सरकारान तांकां धरचें आनी व्हरचें मरे. बट सरकार धरून केन्ना व्हरतलो? कोण तरी तांची कंप्लेन आमचे कडेन दितलो तेन्नाच धरून व्हरतले. गोंयचे मनीस न्ही, गोंया भायले लोक हांगासर येवन आपूण डेंटिस्ट म्हणून प्रॅक्टीस करपाक लागल्या. आनी बरेचशे फावटी फॉरेनर्स जे येता
अशा पद्दतीत लोकांक लुटपाक लागल्या. आणि इफ दीस मेसेज गोज दॅट वील अफेक्ट युअर प्रॅक्टीस इन फ्युचर, ताका लागून म्हाका दिसता म्हणजे युअर डेंटल एसोसिएशन शूड टेक द इनिशिएटिव्स. आणि असे जर बोगस प्रॅक्टिशनर जर कोण आसत जाल्यार तांकां पयल्यान पयली आयडेंटिफाय करून with you were for the Directorate of the Health Services किंवा डेंटल एसोसिएशन किंवा the police कंप्लेन दिवपा खातीर कोणीच फाटी फुडें रावपाक जायना, ती करपाची गरज आसा. एंटी नार्कोटिक सेलान 50 लाखांच्या ड्रग्सा सयत इटालियन डीजे मायकल लॉरेन्स स्टेफोनोनी उर्फ डीजे बॉबल हेड आनी ताचो वांगडी नील वॉल्टराक धरलो. इटालियन डीजेक तो रावतल्या आस्कावच्या रुमांतल्यान उखल्लो. वॉल्टराक वागातोर धरलो. 50 लाखांचे लिक्वीड LSD आनी 50 ग्राम चरस जप्त. ANCन तांचेर नजर दवरिल्ली. तांच्या हणजूण आनी वागातोर प्रोग्राम आशिल्ले. तंबाखू विकूंक सरकारान बंदी घाली तरी मोठ्या प्रमाणात तंबाखूचो धंदो जाता. बंदी घालूंक नाशिल्ली जाल्यार मरतल्यांचो आंकडो आनीक आशिल्लो म्हणून तंबाखू निर्मुलनाक वावुरपी दोतोर शेखर साळकार सांगता. दोनापावला मणिपाल हॉस्पिटलांत तंबाखू आड जागृती करपी भुरग्यांचो भोवमान केलो. दोतोर साळकार तंबाखू आड मोहिमेचेर उलयलो. दिशिल्लें की टोटल बॅन करता. एक्चुअली गव्हर्नमेंट हॅज टोटली बॅन. इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच हॅज टोटली बॅन ई-सिगरेट्स. बिकॉज ऑफ आवर कंटिन्युअस एफर्ट्स ऑर्डिनन्स काडल्यार गव्हर्नमेंटान ते बॅन केले. सो जस्ट इमॅजिन विदाउट बॅनिंग जाल्यार कितें जातलें आसलें. आतां अशें म्हाका दिसता की आमी एक वन गुड थिंग दॅट इन स्पायट ऑफ बॅन देर इज अ लॉट ऑफ दीस अवेलेबल इन द मार्केट. द ई-सिगरेट म्हणजे एक नवे कन्सेप्ट ताणें काडलो. तातूंत कशें आसा तातूंत एक कॅट्रीज येता वीच कंटेन्स निकोटीन, वेपरायझर येता आनी एक बॅटरी येता भितर. आतां विदाउट बॅटरी सुद्दां येता, जस्ट पॉफ. दे आर गोइंग टू मॉडिफाय करीत आसा ते भितर. सिगरेटीन कशें आसा, सिगरेटीन निकोटीन आसता प्लस टार आसता बिकॉज इट बर्न्स. दीस वेपरायझीस. Cigarette burns, so when it burns, it produces around 4,000 chemicals, which can cause cancer. Nicotine can cause problems for the heart. So, lok maka manta, this is a better evil, nahi? So you have to decide, you want to die of AK-47 or you want to die of a pistol. आसगांव औदुंबर दत्तात्रय देवळा लागसारची झर आडटा म्हणून देवस्थान समिती मिडिया मुखार. थंय जावपी बांदकामाचो झरीचेर परिणाम जाता म्हणून थळाव्यांचो दावो. WRDन तळी बांदिल्ली. चवथी आदी तळयेचेर उपाय काडात, नाजाल्यार गणपती विसर्जनाक उरचे ना. थळावे उलयले. सरकारान झर साल्वार करूंक उपाय काडचो म्हणून उलो. आतां ते 19 तारखेर आमची चवथ आसा. आतां ते गणपती पावोवपाचें कशें कितें हो आमकां मेन प्रश्न पडलेलो आहा. हितून आमच्या WRD डिपार्टमेंटान ही तळी बांदल्या. सो हांव एक म्हणून सोदता WRDन हितून दखल दिवपाची गरज आसा. हिरवें पाणी जाला आनी ताका शेळो येयला सगळो. पयलीं अशें केन्नाच नासलें. आतां आमचे ल्हानपणा पासून आमी पळयतात जाल्यार आतां म्हाजेच वय आतां 70 वर्सांची जालें. तेज्या आदी पासूनचे ही झर कळ्ळें, पोर्तुगीज टायमाची झर कळ्ळें. तेन्ना त्या आमच्या लोकांनी, जाणट्या लोकांनी हे सांबाळली. पण आतां ही अशी जाल्या की हे सगळें कितें कितें जाता पळय, भायल्या लोकांनी येवन सगळें पाड घातला हांगा. सगळें सामकें पाड घातला. लोकांक पाण्याचे प्रॉब्लेम जाले, उदकाचे. की इतले बुरशा उदीक जाला, वास मारता, बरें दिसना. हे आमकां आतां गणपती बुडोवपाक जाय. हे कन्स्ट्रक्शन जाल्ले आहा पळय फाटले ओविला, तेजे फुटींग आहा पळय ते खूब डिपनस गेल्ल्यात. 3 मिटराचे पोनाक गेल्ल्या. आनी आमचे झरे आहा पळय ते झरीचे सगळे बंद जाल्ले आहा फ्लो. म्हणल्यार हे झरीचे उदक हांव वापरता, देवस्थानाचे पुजाक देवाच्या माथ्यार सुद्दां घालता. आनी जेवपाक खावपाक जावं हे उदक हांवूय वापरता. म्हटल्यार इतल्या वर्सां जाली केन्नाच झरीचें उदक इतलें कमी जावंक नासलें. ह्या फावटी इतलें कमी जाल्लें आहा की ते जर पळयत जाल्यार तुमकांय कळटलें की झरीचें उदक पिवपा सारकें वापरा सारकें ना म्हणून. मोने जातीक आत्मनिर्भर करूंक जाय. मनशांचो मातसो आधार मेळ्यार पुरो. कोण मारता, कोण पोटाक घालता, कोण पिट्टा, मोन जात कांयच विसरना. शिवोलेच्या ब्रिटीश जिल किल्लीक सांगता. ते शिवोले वाठारांतल्या 100 सुण्यांक सप्तकांतले 3 दीस पोटाक घालता. आमचे पॅटर्न माळीत गॉडमदर जिल किल्लीक. नमस्कार. आयज आमी आसात शिवोलच्या ब्रिजा पोना.
तुमी माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात इतली सुणी हांगा एकठांय जाल्ली आसा. ती सद्दी ह्याच टायमार हांगा एकठांय जातात कारण तांकां खबर आसा तांची गॉड मदर ह्याच टायमार हांगा येता. Hi ma'am, so nice to have you. Thank you. So how many years have you been feeding dogs? About 9 years now. I started off with just about 20 and some dogs that I'd found that had puppies, and then during lockdown the numbers really increased, especially here at this situation. There were just 3 or 4 dogs here then, and now there's over 40. What is it that motivated you to feed strays? Well, I think I started off just by feeding a mummy and some puppies, and then I found more dogs and realised that the dog population was increasing because the dogs weren't being sterilised. So I got involved. I used to volunteer with WAG in Sholim, and I helped them catch dogs for sterilisation. And then about 8 years ago, I went on my own and started doing it by myself. How many dogs do you feed in a day? I feed approximately 100 dogs, and I just feed them 3 times a week. Because I feel that they still need to learn how to fend for themselves in between. But I find 3 times a week is enough. If they're injured or sick, I can find them and start their treatment. But if they obviously need medication every day, then I go every day to do it for them. This is a very good work what you are doing. Many people must be encouraging you to do this, right? Yeah, I think people encourage me and they respect me for doing it, yes. But at the same time, there were some people who, even look at it, they criticize some people doing this work. I think people that criticise it don't particularly like dogs. I'm often quite told to go back to my own country and take the dogs with me. But as you've seen, the dogs are really friendly. Dogs are very clever at sensing the people that don't like them or do like them. And they also remember people that have beaten them or thrown stones at them. Dogs never forget. Now, feeding so many dogs, 100 dogs, is quite a big number. It must be a tedious job. So how do you manage feeding so many? The cost? Anyone helps you in this? I get some sponsorship from friends in the UK, but also I'm a seamstress, a self-taught seamstress, and I make shopping bags, tote bags, out of the dog food sacks. I recycle the dog food sacks and cover them in fabric and sell those to help raise funds to feed the dogs. हे फीडर्स असल्या मोन जातींचे पोट भरतात जांचो कोणूच आसना. आमी असल्या फीडर्सांक सपोर्ट करपाक जाय. जर आमी अशीच एकमेकांक आदार करीत जाल्यार म्हाका दिसता दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन टू लिव. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकारा वांगडा अपेक्षा पेडणेकर प्रुडंटा खातीर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.